आणि ती बयात कितली स्वीट ती म्हाका मेळपाक ती परती येयल्लेली आसा हांगासर जेवपाक बी तेन्ना सगळी आपणा तेन्ना खूब धाकटे आसले न्हू धाकटी भुरगीं आपणाच्या फॅमिलीक घेवन बसताली अशे बरे दिसान आसले तेन्ना अवीन म्हाका एकूच म्हटलेले पळय एक दीस तुझ्या कडेन येदी व्हडली फॅमिली आसतली तू सांगू शकना आणि ऑपरेशन केलं ऑपरेशन करूया मो चालू करूया मो बेगीन बेगीन माझी हे कांदा भजी मागीर हांव तुका मसाला डोसा खातले पळयात आयज आमी आसा गडगड्या खुर्सा कडेन आयज कोण मेवपाक येयला पळयात आमकां कितें म्हणटा फ्रेडी ब्रो गुड रे बाबा तू कितें समजलो नंबर सेव ना म्हणून म्हाज्या फोनान ना नंबर सेव म्हणून म्हाका खबर आसलो चड करून हे घालता मेसेज घालता आयज म्हणलें येयलेंच आमी भायलेनूय सांगला या म्हणून तर डायरेक्ट मारया म्हणलें कॉल आतां ती सरप्राईज थोडेच दीस जाले दिसता ना येवन 4 दीस जाले आनी डायरेक्ट म्हाका सरप्राईज दिलो आपूण म्हणलो डायरेक्ट गडगड्या खुर्सा कडेन येवन रावला म्हणलो हांव शॉक तरी तुका अंकिता मेळोंक ना आहा न्ही तू आतां 2 म्हयने हांगाच आसा मेळुया मरे परत मेळुया मुगा आमी हा शुअर हा 1000% तेकाय मेळो न्ही तुमकां मातशें आनी व्हिडिओ पळयता मरे आमचे सगळो थँक्यू सो मच अशेच व्हिडिओज पळयात आमचे घालताय ते आणि बरे कमता आनी दुसऱ्यांकूय कमता न्ही बाबा कशें कितें चलता हय करूंक जाय पण आतां कितें करया एवरीबडी इज नॉट सेम थोडे सपोर्ट करता जाल्यार थोडे हे करता बट दॅट इज पार्ट ऑफ लायफ न्हू नाल्यार तुका अपसायड डावन कशें कोतले लायफाचे ते सारकें ते जाल्लेले तसो कोणाक दिना चडपाक हय बरो रावपाचो हॅपी रावपाचो ते मात सारकें आनी कशें दिसलें तुका गडगड्या खुर्साक पांया पडो खूब बरें दिसलें आमी हे तर हांव उती रावतालो न्ही पयलो न्ही शाळे कडेन रावतालो फुडें आमकां मिसा वचपाक मिसा वयचे पयलीं गडगड्या खुर्सा कडेन मागीर मिसा वचप हे तूं सेकंड टायम येयला न्ही म्हणजे पयलीं काजळ आमी एक फावटी येयलोली आतां आमी सेकंड टायम आतां तुमच्या घरा कडेन वयपाक आतां हय आमी हय म्हणजे बसून अरे ती हा बसलेली आसूं ना ते मातशें टँकान फोडलेली मरे ती काय दोतोराय रोयलेले गाइस हांव पळय आतां गॅरेजीन येयल्लो गाडी सर्विसींग करपाक पळोवया मॅकॅनीक ना ऑपरेशन केलं ऑपरेशन सर्विसींग कितें जालें पळय तें सगळें हॅलो गाईज वेलकम बॅक टू माय व्लॉग कशी आसात तुम्ही आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात सो गाईज आमकां मेळपाक आमची फॅमिली येयल्ली आसा कुवेतसून आनी होदो सकाळी तांकां अवी मेळोन गेला तेन्ना हांव मातशें भायर सरलेलें त्या खातीर हांव तांकां मेळोंक पावोंक नासलें आनी ती बयात कितली स्वीट ती म्हाका मेळपाक ती परती येयल्लेली आसा हांगासर थँक्यू सो मच म्हणपाक सोदता तुमकां हांव वेलकम तुमचे व्हिडिओ बरे आसताय बरे असतात आमचे ब्लॉग आवडता तुमका तुमका आवडले तितलेच पुरो आमका स्पेशली सरप्राईज आहे तुमका येवपाक मेळपाक आमी येतले म्हणून तितले ते सांगता हे केले प्लॅन जालो आयज हुच्यानूच प्लॅन जालो येवपाक पण आमका देवान आमच्या युट्यूबा वयल्यान कितले फॅमिली आमका मेळयल्या ती फॅमिली फ्रॉम हय आता खूप जाणां येतली आणि डिसेंबरान न्हू चडशे हय क्रिसमस टाइम रेनी सीजनाक बरें आणि वॉटरफॉलार बी गेल्ली काय ना आमी आता प्लॅनिंग करतात वचपाक हा 2 महिने लीव आहा ट्राय करतात कितें मागीर आनी काय ना टाइम ना कितें आनी 2 वर्सांनी परतून येवपाचें गोंय आनीक 2 वर्सां बाप रे 2 वर्सां अडेच वर्सांनी गेले हा आता आमी गेली म्हणटकच आनी 2 वर्सांनी
म्हणजे ती अडेच वर्सां जाता हय. स्टॉल बी काबार जाता कोयडचे आणि त्या उपरांत मागीर आमी तिकेट बूक जाता आनी आमी तितलेच जाता तो टायमींग जुनान हा जुनान ते थंय तरी बरें न्हू जून ऑगस्ट मेरेन केन्ना हॉलिडे पडटा न्हू 3 महिने हय हांगासर हॉलिडेज ना येना जाल्यार नोटीस बरोबर हय नाल्यार आवय बापाय गेली घरा हय वांगडा बाबा तुम्ही सदांच रावात देवा तुमचे भरपूर बेसा घालो थँक्यू सो मच आम्ही काय चितूंक नासलेले पावतले म्हणून ते ऑन द स्पॉट एकला घालते आमचे बारीक ते पहिले सांगले म्हाका आम्ही हे करया म्हणून सो गायज तुमकां तर खबरूच आसा एका टायमार न्हू म्हाका फॅमिली ना म्हणून हांव खूब रडटाले म्हणजे पळय फॅमिली पण किती आली मेन थिंग म्हणजे पयलीं हांव आनी अवीच भोंवताले म्हणजे अशें 4 चौगां मदीं ना बाकीची जेन्ना आमी खंयसर रेस्टॉरंटान बी गेली खावपाक जेवपाक बी तेन्ना सगळीं तेन्ना खूब धाकटे आसले न्हू धाकटी भुरगीं आपणाच्या फॅमिलीन घेवन बसताली अशें बरें दिसान आसलें तेन्ना अवीन म्हाका एकूच म्हटलेलें पळय एक दीस तुज्या कडेन येदी व्हडली फॅमिली आसतली तू सांगू शकना आणि एक दीस आम्ही सुद्धा अशीच सगळ्या वांगडा बसून डिनर बी करतो आणि ते जाल्लेले आहा बिकॉज ऑफ युट्यूब युट्यूब हुंयच्यान हुंय फॅमिली एकट्यान हय खंयच्यान खंय म्हाका आतां कनेक्ट केले ते पळयात सारकें न्हू फेमस जालो थोडी आसता वायट बरी आसता ते धरून बसपाचें ना कित्याक सांग कोण कितें म्हणा थोडे लोक कितें वय चडटा न्ही ताका नाका देंवपाक नंबर हय सोडोवपाक कोण येवपाना ते खातीर हांव कोणाचे घेवनूय बसना सब गये तेल लागे म्हणटा बरें दिसलें आं म्हाका तुमकां मेळोन म्हाकाय बरें दिसलें बरें हाय तुमी सामकी जशें हाय न्ही युट्यूबाचेर तशें हा तुमगे रियलिटी सवकास देवा गायज तुम्ही हांगासर पळोवंक शकतात केदे व्हडले हांगा बर्ड आहा ते कॅमेराचेर कॅप्चर जायना पूण व्हडले आहा आनी तेजी चोच न्हू सॉलिड व्हडली आहा पळय दिसले पळयात अरे माझ्या बाबा हा वयच म्हाका दिसता तो थंयसर कोंगे खाता ही कितना बड़ा चोच है उसका बहुत बड़ा है ऐसा दिख रहा है कि इंसान बैठा है उधर देखो कैसा घूम घूम के जैसे बोला कि ढूंढता हाँ पयात क्या दौड़लो वळलो अरे वाव सो गाइज हे कसले ते बर्ड केदे व्हडले चोचीचे पयात सारको मनीस कसो कसले ते खबर ना या हांवें फर्स्ट टायम हांगासर पयला आनी हांगा कोंगे काय कितें तरी सोदता तो पयात दिसले हे पयात ते आहा कितले पयस जाणा खूब पयस आसा म्हणून ते सारखे कॅप्चर जायना नाजाल्यार इन रियल ते बरे व्हडले आहा पयात हे पय कितले पयस आहा ते पयात खूब पयस आहा पयल्यात पय कोंगे खाता कोंगे आनी बारीक बारीक नुस्तें आहा न्हू थंय ते खाता गरुड काय कितें देवाक खबर हे पय उडक्यो घालता पयात खाल्ले कितें तरी चोच पयात तेजी केदी व्हडली आहा ती वाला पक्षी है रे वो मेरे को मालूम नहीं मैंने आज पहली बार देखा कौन सा लगता है तेरे को मोर
मोर जैसा लगता है बड़े चोच वाला मोर गया हो ही उठता ना रे गाईज. आयज आम्ही परत येयल्या यार्डान. हांवें आयज घेतलेली आसा भजी आनी हेणी ऑर्डर केल्लो आसा मसालो डोसा. अजून हेजो मसाला डोसा येवंक ना. ही हांव फटाफट खाता आनी मोकळें जाता. करूया मो चालू करूया मो. बेगीन बेगीन माझी हे खाता भजी मागीर हांव तुजो मसाला डोसा खातलें. ओके गाईज आयज आमकां कोण मेळोंक येतलो गो. आयज आमची युट्यूब फॅमिली आमकां मेळपाक येयल्लेली. आयज आमकां मेळपाक येयल्लो फ्रेडी आनी फ्लाविया. हय सारकें सारकें. सो थँक्यू सो मच तुमी तुमचो प्रेशियस टायम काडून आमकां मेळपाक येयली म्हणून. हय सो मोग असू सदीश ती बाबडी अचानक येयली आनी म्हाका कॉल मारला. पूण सकयल त्या टायमार न्हू हांव उठलो फोनाच्या आवाजान. बट थँक्यू सो मच तुमी येयली म्हणून. आनी बरें दिसलें. अंकिताकूय बरें दिसलें. खूब वगत उलयलो. हांव नासलो त्या टायमार सो सॉरी. पण तो मनीस न्हू जो आयज आमकां कोण मेळोंक येयल्ली पळय जी फॅमिली ती हेज्या बापायक सारकी वळखता न्हू. हय अब्बूक आनी माक हेज्या आवयक आनी बापायक सारकी वळखता. सो थँक्यू सो मच तुजो प्रेशियस टायम आमच्या वांगडा शेअर केलो म्हणून. आनी तुमी थोडे दीस पयलीं एक थोडे दीस म्हणिना हांव तुका 1-2 दीस जाले एक व्हिडिओ पळयला आसतली तुमी न्हू. एक बायलेचें घर फूल कोलॅप्स जाल्लेलें फूल इन कोलवाले समवेर. ओके हांव बेश्टो तुमकां एक स्क्रीनशॉट घालता हांगासर. ओके सो आमी अशें चिंतता की तिका हेल्प करची ना करची पळोवया कशें कितें तें. ओके तांकां तर आतां गव्हर्मेंटा कडल्यान हेल्प येयल्या जाल्यार ओके देवाचे कृपेन बरें आसा. तिका ती एकलीच बाबडी रावता जाणटी. भुरगीं ना भाव चेडो चेडू घोव कोणूच ना. एकुलती एक. सो चिंतता हांव डिसायड करता. तुमी सांगा म्हाका हांव कितें करूं पळय तें. शूड आय गो चॅक कितें आसा तूं तेंचो प्रॉब्लम तुमच्या मुखार दवरपाचो हय की ना. तुमी म्हाका कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करा. म्हाका मॅसेजी करा. वॉट्सॅपार आनी इंस्टाग्रामाचेरूय म्हाका मॅसेज करून तुमचो एडवायस दिया की हांव ते जाणटेक बाबडे आमची गोंयचे नीज गोंयकार जाणटी तिचे जे घर पडलेले आसा तिका घरान तिंगे वावरपी कोण ना सगळे घर आख्खें मळलेलें आसा तिका आमी हेल्प करची की ना ही तुमी आमकां कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा जाल्यार आमी फुडें सरया न्हू कितें म्हणटा. आनी अशें खूब बऱ्यो बऱ्यो मॅसेजीस येता आमकां आपणागेर यो विजीट करपाक. सो आमी अशें डिसायड केलां की यू नो एवरी वीक आमी एक फॅमिली चूज करतली. आमकां खूब मॅसेजी येता आनी वी रियली डोंट हॅव एटिट्यूड. आमकां खरेंच ना. खूब मॅसेजी येता तितूंतले आमी आमच्या हातीक गावता त्यो आमी रिप्लाय करता न्हू. आनी कोण आनी बाबडो आमकां 1 वरस जालें कारवार आपयता न्हू. 1 वरस जालें बाबडो आमकां कारवार आपयता. एकलो कारवार हांगाल्यान खूब पयस पडटा न्हू. आमकां मातशें भंय दिसता बायक घेवन ट्रॅव्हल करपाक. बट हांव शुगर येतलो तुजे कडेन. आनी येस म्हाका जे कोणी आमकां मेळपाक सोदता तुमगेर इनवायट करता न्हू. आमी एक दीस काडया. ओके म्हणजे एवरी विकान एक दीस संडे जावं सॅटर्डे मंडे वॉटेवर इट इज आनी आमी विजीट करया न्हू. सारकें न्हू. सारकें. आनी येस थँक्यू सो मच परत एकदां तुमकां म्हणूंक सोदता फ्रेडी आनी फ्रेडीची बायल की असोच मोग दाखया आमचे व्हिडियोज पळया एवरीडे आनी कीप लविंग आनी कीप शेअरिंग आवर व्हिडियोज हियर एंड देयर न्हू. आनी मेन थिंग आमकां खूब बरें दिसलें तुमकां म्हाका खूब बरें दिसलें डूड सारकें. आनी येस आमी हे 2-3 दीस मातशी बिजी आसली बट आमी अशें डिसायड करता की आमी बायक घेवन बायक रायडाक वयपाचें. सो पळोवया आतां कशें कितें तें. तुमच्या मुखार हांवें काल एक व्लॉग दवरलेलो क्रॅप्सांचे बिजनस आनी तेंचे कितें कितें आहा पळय तो प्रोसेस. बेसिकली तुमकां खरें सांगता आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन दॅट पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट. म्हणजे म्हाजे DNA ना ते जे आसा पळय ते क्रॅप्स हे ते धरपाची एक उमेद अलग आसता. धरून खावपाची एक उमेद अलग आसता न्हू. तो एक लेवलूच अलग आसता. हे तेणे बाबड्यान दाखयला की कशें कितें आसता कशें कितें करूंक मेळटा.
बिझनस कसो करूंक मेळटा आनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट टू बी ऑनेस्ट, एक कुल्ली हांव तुमकां म्हणटा, एक कुल्ली तेणी म्हटल्यार जावपाक येदी जावपाक म्हणटा 9 months. ऑर एल्स तुमचे कडेन समज तर जे 40 हे आसा, 40 हेतून 40 कुल्ल्यो आसा. हांव म्हाजें सांगता तुमकां ओपिनियन, त्यो 40 कुल्ल्यो व्हडल्यो जावपाक तांकां 9 म्हयने लागतल्यो जाल्यार 40 कुल्ल्यो येतल्यो जाल्यार ते जोडटले कितें? कॉमन सेन्स न्हू. 9 म्हयन्यांतर एक कुल्ली जाता, जावन जावन 40 म्हणजे एका वर्सान फक्त 40 कुल्ल्यो विकपाच्यो. आय डोंट नो, बट म्हाका तो मातसो लॉजीक हे कसो दिसलो. सेम थिंग म्हाका म्हाज्या भावान सॅनिटोन सांगलेले की आपूण हे जे आसा पळय ते ऑलरेडी ट्राय केला आनी 30-40 हजाराचो लुकसाणान गेल्लो आसा म्हणून. ओके, बट स्टील आमी आमच्या युट्यूबाच्या माध्यमांत तुमकां दाखोवपाक ट्राय केले की हो प्रोसेस कसो कितें आसता पळय तो. आतां तो तुमी कसो कितें स्टडी केला, कशें कितें तुमकां कितें करूंक जाय. बट तुमकां शुअर कुल्ल्यो बीन जाय जाल्यार तांकां कॉन्टॅक्ट करूं शकता तुमी. दे विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू गायज न्हू. सो चॅनलाचेर तर नवे आसा, लायक शेअर सबस्क्राईब करा. हांव मेळटा तुमकां नेवी आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टाटा, गुड नाईट, बाय बाय.